वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सो आयज काय व्लॉग ना, रेसिपी बीन काय ना. आयज खूप जण म्हाका रिक्वेस्ट केलेले तो टॉपिकेचेर आयज हांव व्हिडिओ करता. तो खूप जण म्हाका रिक्वेस्ट केलेले की यूट्यूब जर्नी तुजे शेअर कर म्हणून. सो म्हटलें आयज तो टायम येयला यूट्यूब जर्नी शेअर करपाक. सो म्हटलें आयज शेअर करया म्हटलें. ओके. सो सगळ्यांच्या लायफान खूप वेगळे वेगळे प्रॉब्लेम आसता आणि खूप लोकांनी आता पळय जितले यूट्यूब लोक वयर सरला तांच्या लायफान कितें ना कितें प्रॉब्लेम आसतलेच. त्रास काढून वयर सरला आसतले. हांव अशें म्हणना की इजिली कोणी अशें युट्यूबार कोण वयर सरना. खूप त्रास काडूंकूच जाय. त्रास काडूनच वयर सरता. ओके. आता म्हाज्या लायफान कितें जालां तें आयज हांव तुमकां शेअर करता. सो आतां तुमकां स्टार्ट करता म्हणजे लग्ना पयलींचें. तर लग्ना पयलीं हांव कितें करतालें. तर लग्ना पयलीं हांव जॉबार आसलेलें पणजी हेडक्वॉर्टर पुलीस स्टेशनार. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार कामाक आसलेलें हांव. ओके. तो मागीर सकाळी 9 ते 5:30 पर्यंत म्हजें जॉब आसलेलें. मागीर घरा पावतालें हांव 6 6:30 अशें पावतालें हांव. मागीर 7 ते रातचे 9 पर्यंत हांव ट्युशन घेतालें. ओके. ट्युशन घेतालें म्हणजे आमचे तोड्डा आमचे वाड्या वयले भुरगे बी येताले म्हाजे ट्युशन घेतालें हांव. ओके. सो मागीर लगीन जालें तेन्ना मागीर अशें मोबायलार जॉब सोड, मोबायलार कामाक बी वचनाका. ओके म्हटलें जायना न्ही तें मागीर काम घराचें घर पळोवचें पडटा काम तशें मोबायलार काम नाका जाल्यार ट्युशन घराडे ट्युशन स्टार्ट कर. सो मागीर हांवें आफ्टर मॅरीड न्ही मागीर हांवें घराडे ट्युशन स्टार्ट केलें. सो 3 ते हांवें 5 5:30 पर्यंत हांव ट्युशन घेतालें. सो अशें चलत रावलें. मागीर तुमकां खबर आहा न्ही इनलॉजा वांगडा आमचे प्रॉब्लेम जाले. सो मागीर आमी शिफ्ट जाले तोड्डा मम्मीच्या घरा. सो मम्मीच्या घरा रावताले आमी. सो मागीर शिवरातान तेज्या मनान कितले दीस तूं सासू मागीर रावतलें तेज्या मनान येतालें. ओके. घर जावं कशें कितले दीस रावतलें. सो त्या शिवरातान मागीर हें फ्लॅट घेतलें. मागीर आमी हांगासर आयलीं. मागीर चिंतलें की हांगासर आमी ट्युशन स्टार्ट करया म्हणून. ओके. 15 ऑगस्टान आमी ह्या घरान आयलीं. मागीर चिंतलें की हांगासर भुरगे बी आसा न्ही ट्युशन स्टार्ट करया म्हणून. मागीर तेन्ना मातसो न्ही कोरोनाचो बोवाळ आसलेलो त्या टायमार. कोरोनाचो बोवाळ आसलेलो. मागीर चिंतलें की घेवया ट्युशन हांगासर एक 10 तरी भुरग्यांक घेवया म्हूण चिंतलें. जशें जशें चिंतलें की हांवें जुनान जेन्ना स्कूल स्टार्ट जातलें पळय तेन्ना हांव ट्युशन स्टार्ट करया म्हणून. तेच्या पयलींच मार्चान न्ही लॉकडावन पडलें. सो मार्चान लॉकडावन पडलें तेन्ना न्ही कितें ट्युशन सगळें स्कूल बंद. सो तेन्ना कांयच ना. तेन्ना सगळे घरान ते कोवीड टायमार तो दीस आमी फेस केला पळय आमीच न्ही सगळे लोकांनी फेस केलेला. तो आनी दीस परत केन्ना येवंक जायना हांव देवा कडेन मागता. सो तेन्ना कितें काम आसलेलें कोवीड टायमार फक्त रांदपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें इतलेंच काम आसलेलें हेका न्ही आनी मोबायल पळोवपाचें इतलेंच. तेन्ना इतलें युट्यूब म्हणजे कितें म्हाका कांयच खबर नासलेलें. हेच्या पयलीं बी युट्यूब म्हणजे कितें कांयच खबर नासलेलें. युट्यूबाक कितें घालचें पडटा व्हिडिओ घालचे पडटा व्हिडिओ कशे घालपाचे युट्यूब घातल्यार तांकां इनकम मेळटा बी हेजे भितर कांयच खबर नासलेलें. हें सगळें कळ्ळां आमकां कोवीड टायमार. कोवीड टायमार फक्त बेकार बसताले आमी फक्त मोबायल पळयताले रेसिपीज पळयताले. आनी ते एक मात्र कोवीड टायमार हांव बरें शिकलें रेसिपीज कुकींग करपाक बी. सांग तुमकां फुडें कशें तें. ओके. मागीर लॉकडावन लागलो. कितें करपाचें आतां घरा बसून वाज येवपाक लागलो कितें करपाचें. ओके. आनी आमचें एक प्रॉब्लेम अशें जाल्लें की ऑगस्टा आमी हें घरान रावपाक येयल्ले आनी आमचें लोन स्टार्ट जाल्लेलें. आनी तुमकां खबर आहा शिवाचें काम आसा तें इव्हेंट म्हणजे सगळें बंद. ओके. आनी घराचें लोन स्टार्ट जाल्लेलें म्हणजे इतलें टेन्शन आसलेलें आमी तुमकां सांगू कितें. अशें दिसतालें की हें कोवीड वयतलें काय ना हें तुमकां खबर नासलेलें. मतलब अशेंच उरतलें आतां फुडें काम बी सगळें बंद जातलें फुडें इतलें टेन्शन आसलेलें की आमी नुस्तेंच घर घेतलेलें न्ही आनी इन्स्ट्रुमेंट बी स्टार्ट जालेले घराचे आनी खूब व्हडलो इन्स्ट्रुमेंट इतलें बारीकशें इन्स्ट्रुमेंट न्ही. सो आतां शिवता केन्ना अशें आमकां म्हणजे अशें सॅड करून दाखोवंक ना कळ्ळें न्ही. म्हणजे बाबा आतां कितें जातलें आतां काम ना आतां लोन स्टार्ट जाला अशें केन्ना आमकां ताणें न्ही अशें आनी राग करूं ना ताणें. थोडे आसता न्ही दादले घराडे दादले राग करतात म्हणजे काम बी ना जाल्यार टेन्शनान बी राग करता. पण शिवान आयज पर्यंत केन्ना अशें करूं ना. हसत हॅपी टेन्शन तेज्या तकलेन आसलेलें खूब टेन्शन आसलेलें. पण ताणें केन्ना टेन्शन दाखोवन दिवंक ना आमकां. हसत उरतालो. पण ताका बी हांव न्ही कोवीड टायमार मातशें इनवॉल्व करतालें. म्हाका हेल्प कर म्हणटालें ताका हांव पुसपाक आसूं आनी कितें बारीक बारीक मशीन साफ सफाई करपाक ताका म्हणजे हांव ताका सांगतालें की म्हाका मातशें हेल्प कर. तितून कितें जातालें मातशें मायंडूय मातशें रिलॅक्स उरतालें. आनी कितें जातालें फक्त बसून एक टेन्शन तकलें आसतालें. सो चिंतलें की कितें करया. मागीर हांवें आनी म्हाजी एक फ्रेंड सकयल रावता आमी दोगांय मेळून चिंतलें की एक कितें तरी म्हणजे टेक अवे कितें करया घराडे कितें रांदलें म्हणजे कूक करया कितें तरी आनी टेक अवे. तेन्ना रेस्टॉरंट बी सगळें बंद आसलेलें न्ही कोवीड टायमार सगळें बंद आसलें रेस्टॉरंट बीन. सो लोकांक भायलें खावपाक कांय मेळनासलें आनी लोक थोडे अशें आसलें की घरा करून खायनाले. सो आमी चिंतलें की घरान कितें करया. फॉर एक्झाम्पल मिसळ पाव भाजी रोस ऑमलेट कटलेट पाव आनी बारीक बारीक कितें डिशीज आसता पळय करतालें हांव घराडे. सो आमी दोगांनी चिंतलें की कोवीड टायमार आमी तें करया. सो आनी बरो रिस्पॉन्स येयलो. स्टार्ट केलें आमी
स्टार्टींग बरे रिस्पॉन्स येयले. करताले आमी पाव भाजी मिसळ एक दिसा 2 आयटम दवरताले. ओके आनी ग्रुपार आमी मेसेज घालताले आयज आमी अमके अमके दवरता. सो लोक आमकां ऑर्डर येताले फक्त आमच्या कॉलनीन ना आमच्या कॉलनीनूच. आनी लोक आमकां न्ही बरो आनी लोक न्ही ऑर्डर करताले आनी बरे रिस्पॉन्स येयल्ले. आमी दोगां जाण मेळून करताले. ओके सो चलत रावले. मागीर थँक गॉड कोरोनान स्टॉप घेतले मातशें मदीं. ओके कोरोना गेले. सो कोरोना मातशें कमी जालें तेन्ना सगळे रेस्टॉरंट सगळें ओपन जालें. मागीर न्ही सगळे लोक न्ही आमचे कडसून ऑर्डर घेवपाचें मातशें कमी करपाक लागले. म्हणजे ऑर्डर दिनाले आमकां चड कित्याक रेस्टॉरंट ओपन जाल्ले न्ही. ओके सो मागीर आमी कितें केलें बंद केलें. सो आसूं म्हटलें जितले कोवीड टायमार आमी बेकार आसले तितले आमी कितें अर्न केलें. मागीर आमी हें बंद केलें हांवें. सो आतां सद्या हांव ऑर्डरी घेता फक्त एक 10-20 लोकांक कितें ऑर्डर बी घेता हांव. बर्थडे बिड्डे कितें आसले बी ऑर्डर घेता हांव. ओके सो मागीर हांवें तें टेक अवे बी सगळें बंद केलें हांवें. मागीर आतां करूं कितें मागीर शिवाचें कामूय मातशें न्ही स्टार्ट जालें. ओके मातशें मदीं मदीं स्टार्ट जालें. मागीर हांवें चिंतलें की युट्यूबाचेर कितें तरी करया. ओके आतां रेसिपीज बी करपाक शिकलेलें हांव. सो म्हटलें कुकींग चॅनल स्टार्ट करया. सो मागीर हांवें एक कुकींग चॅनल स्टार्ट केलें. तेजें नांव आसा तृप्ती की रसोई. ओके तुमी पळोवंक शकता. हांव तुमकां सबस्क्रायब कर म्हणना की चॅनल तो बंद आसा तो हांव काय रेसिपीज बी घालना. तुमकां जाय तुमी पळयात रेसिपी घालतालें हांव बरें बरें पळया तृप्ती की रसोई. सो हांवें स्टार्ट केलें. कांयच खबर नासलें ना कशें करपाचें चॅनल कशें स्टार्ट करपाचें कांयच खबर नासलेलें. आतां कोणे हेल्प मागू हांव कोण हेल्प करतलो. कोणे हेल्प मागून कांय फायदो ना. ओके सांगता तुमकां स्टोरी. सो हांवें चिंतलें युट्यूबार हांवें विडियो सोदले हाव टू स्टार्ट कुकींग चॅनल हाव टू अपलोड अ विडियो अशें हांवें टायप केलें. हाव टू पुट अ थंबनेल हाव टू पुट हॅशटॅग सगळें हांवें सर्च केलें. आनी म्हाका युट्यूबानूच सगळें आन्सर मेळ्ळा. हांवें कोणा कडसून हेल्प घेवंक ना आनी कोणे हेल्प घेवंकूच नाका. हांव तुमकां सांगता जेन्ना तुमी जेन्ना तुमी युट्यूब चॅनल स्टार्ट करतले पळय कोणे हेल्प घेनाका कोणे हात फुडें करून भीक मागनाकात. युट्यूब एक अशें आसा थंय तूं कितें टायप केलें न्ही तुका सगळें आन्सर मेळटलें. हांव तेज्या वयल्यान हांव सगळें शिकलेलें आसा. सो म्हाका कोणें हेल्प करूं ना हांवें कोणा कडसून हेल्प घेवंक ना. सो युट्यूबार हांव टायप करतालें हाव टू अपलोड अ विडियो पयलीं तें शिकलें हांव हाव टू अपलोड अ विडियो कळ्ळें म्हाका सगळें. सो केलें. म्हाका अशें उलोवन अशें आतां तुमचे कडेन कशें उलयता हांव कॅमेरा फेस जायनासलें. सो हांव कितें करतालें रेसिपी शूट करतालें मागीर हांव एडिट करतालें आनी वॉयस ओवर करतालें नाजाल्यार सकयल हें बरयतालें हांव रेसिपीज बी बरयतालें इंग्रेडियंट बरयतालें. सो सकयल हांव सगळें इंग्रेडियंट बरयतालें. सो वॉयस ओवर बरें आसा. सगळें शूट करून जालें की मागीर बसून सुशेगाद तें वॉयस ओवर करूं मेळटालें. एक रेसिपी घालत रावलें तशें कांय ना 100-200 100-200 इतले व्ह्यूज मेळटाले. जाले म्हाका दिसता एक वर्स पर्यंत जालें. कांयच तुमकां खबर आहा न्ही यूट्यूब म्हणजे की 1000 सबस्क्रायबर जावंक जाय आनी 4000 वॉच आवर जावंक जाय. कांय जायनासलें सबस्क्रायबर तर वाडत नासलें. रेसिपी घालतालें हांव बरें बरें एडिटींग बरें आसतालें. हांव कुकींग चॅनल स्टार्ट करता म्हणून शिवाय म्हाका हें न्यू मोबायल हाडून दिला. आतां हांव यूज करता पळय तो न्यू मोबायल म्हाका हाडून दिलो ताणें की पयलींचो मोबायलान न्ही व्हिडियो क्लियर येनाले क्लियर येनाले पण शिवातान हाडून दिले. आनी अशें म्हणूंक ना शिवाताना आतां हांवें ताका मोबायल हाडून दिला तूं व्हिडियो स्टार्ट कर ना. तेणें म्हाका फोर्स करूं ना. यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करपाक शिवातान म्हाका फोर्स करूं ना. खूब प्रॉब्लेम येयली लायफान. कोवीड टायमार खूब प्रॉब्लेम येयले तेन्ना केन्ना अशें म्हणूंक ना की तूं कितें काम कर तूं खंय जॉबा वच केन्नाच ना. हें हांवें यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केला हें म्हाज्या मर्जीन हांव स्टार्ट केलां. शिवातान म्हाका कांयच फोर्स करूंक ना. आतांय तो तेणें म्हाका जेन्ना हांवें व्लॉगींग चॅनल स्टार्ट केला पळय तेणें म्हाका कांय फोर्स करूं ना. तुका जाय जाल्यार तूं कर पण जॉबाक तूं वचनाका म्हणटालो कित्याक इफ तूं जॉबार बी गेलें न्ही घराचें मातशें कॅरलेसपण जाता. भुरग्यांचें मातशें कॅरलेस जाता. इफ तूं फूल डे जॉब कामाक उरतलें मागीर फुडें घरा येवन भुरग्यांक टायम दिवंक मेळना. सो तेजें म्हणणें अशें तर तेंय सारकें आसा. तेणें म्हाका केन्ना अशें फोर्स करूं ना कामाक बी वच म्हणून. आतां हांवें आज यूट्यूब चॅनल स्टार्ट केला हें म्हाज्या मर्जीन शिवाय ताजो फूल 100% सपोर्ट आसा हेजो म्हणजे कांय प्रॉब्लेम ना. ओके सो मागीर हांवें चिंतलें शिवाय म्हाका मोबायल हाडून दिले बरे बरे रेसिपीज घालतलें हांव पण तितले म्हाजे व्ह्यूज वाडनाले. सो एक वर्स 1 इयर भितर सगळें जावंक जाय 1000 सबस्क्रायबर आनी 4000 वॉच आवर म्हणजे जावपूच नासलेलें. आनी कितले म्हूण घालतलें 200-300 लास्ट 500 पर्यंत येतालें. मागीर हांव लोकांक सांगतालें म्हाका सबस्क्रायब करा. लोक करताले. शिवाचे फ्रेंड आपणे सांगतालो तेका सबस्क्रायब करा. लोक करताले. लोक सबस्क्रायब करताले पण व्हिडियोज पळयनाले. म्हाका जाय व्हिडियोज पळयलेले जाय लोकांनी. सबस्क्रायब केलें म्हणून कांय मेळचें ना तुमकां. व्ह्यूज मेळोंक जाय. व्ह्यूज मेळ्ळ्यार मात तुका कितें तरी पेमेंट मेळटा युट्यूबांतल्यान कळ्ळें न्ही. सो आमी लोकांक सांगता म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब कर म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब कर कांय ना. ते चॅनल सबस्क्रायब करतले पण ते लोकांनी तुजे व्हिडियोज पळोवंक जाय. तुका व्ह्यूज मेळोंक जाय. व्ह्यूजानूच तुका पेमेंट मेळटा. सो मागीर हांवें म्हाका कळ्ळें मागीर लोकांक सांगलें 500 पर्यंत सबस्क्रायबर मेळ्ळा म्हाका. व्ह्यूज कितले 100-200 100-200 300 लोक खंय गेले.
सो मागीर म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें हात जोडले, आतां कोणाकूच सांगचें ना हांव चॅनल सबस्क्रायब कर म्हणून. लोक स्वता येवन पळोवंक जाय म्हाजे व्हिडिओज आनी सबस्क्रायब करूंक जाय. तेका मजा, जेन्ना ते वाडटा पळय सबस्क्रायबर पळोवपाक तेन्ना मजा. लोकांक सांगून सबस्क्रायब करून घेवप तेन्ना ताका मजा ना. कळ्ळें न्ही, कांयच मेळचें ना तुमकां. मागीर हांवें चिंतलें हितून कांय जावपाचें ना, चल बंद करया म्हटलें. मागीर म्हटलें व्लॉगिंग करया. खूब लोकांचें व्लॉगिंग पळयतालें हांव. लोकांचें पळोवन शिकोंक जाय आमी, बाबा व्लॉगिंग कशें करतात कितें. हांवें म्हटलें चल कॅमेरा फेस कशें पडटलें आतां आनी कांय ऑप्शन ना, करया म्हटलें कितें करया लायफान. घराडे अशें बेकार बसचे पेक्षा कितें करया. करून पळयलें हांवें, अशें उलोवन पळयलें, जायत नाहलें, लज दिसतालें. कळ्ळें तुमकां, लज दिसतालें आनी सारकें उलोवंक जायनाहलें. आतां कितें करया, करूंकूच जाय न्ही. ओके, शिवपाक ट्राय कर. स्टार्टींग जे लोकांचे हांवें आनी जे लोकांचे हांव व्लॉगिंग चॅनल पळयतालें पळय तेंचे हांव पयलींचे व्हिडिओ पळयतालें, जे फर्स्ट ती बी अशेंच ऑकवर्ड कशें, म्हणजे सारकें कम्फर्टेबल नासता कॅमेरान. आतां ती बरें कॉन्फिडंट जालें. सो म्हाका कळ्ळें की स्टार्टींग तुका मातशें प्रॉब्लेम जातले फेस करपाक कॅमेरान. तूं जशें जशें तूं रेग्युलर व्हिडिओ करत रावतलें न्ही, मागीर तूं कॉन्फिडंट तुका येतलें, मागीर तूं सारकें परफेक्ट जातलें कॅमेरा फुडें उलोवपाक. सो म्हटलें आसूं, लोक कितें म्हणटा म्हणून न्ही, लोक हांसता आसूं न्ही, आमचें काम करया. सो मागीर हांवें हें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें चॅनल. ओके, आतां म्हाका 2 वर्सां जालें. ओके, सो लास्ट हांवें फर्स्ट चॅनल न्ही हांव नागपंचमी टायमार केल्लें, व्लॉगिंग स्टार्ट केल्लें. सो फर्स्ट म्हाजो व्हिडिओ आसा, हांव फर्स्ट म्हाजे व्हिडिओ केल्ले म्हालसा टेंपल, जे आमचे कुलदेव आसा म्हालसा टेंपल, तो हांवें फर्स्ट व्हिडिओ केल्ले. आसूं म्हटलें. तेन्ना हांव हिंदी उलयतालें, हिंदी आनी कोंकणी दोनी मिक्स उलयतालें हांव. घालत रावलें व्हिडिओ. तेन्ना अशेंच तेन्ना तरी मातशें बरो रिस्पॉन्स येतालो. 300, 400, 500 लोक सबस्क्रायब करताले. मागीर खूब जाणां म्हणजे व्हिडिओ व्हायरल जाले. खूब जाणां म्हाका कमेंट केलें की तूं कोंकणीन कित्याक उलयना, हिंदीन कित्याक उलयता. ती हांवें एक चिंतून व्हिडिओ स्टार्ट केल्ले की हिंदी उलोवपाक, की जे आमचे गोंयचे भायरचे लोक आहा पळय ते लोक व्हिडिओ पळयतले म्हणून. तांकां बी कळोंक जाय न्ही, कोंकणी सगळ्यांक कळना न्ही, ताका लागून. सो तरी पूण हांव लोकांनी म्हाका सजेस्ट केल्लें कोंकणीन कर म्हणून, तरी पूण हांव हिंदीन करत रावलें. पण तरी पूण व्यूज खूब कमी येताले. म्हणजे मागीर 1.5, 1.6 इतलेच, तरी वयर येनाले. मागीर म्हटलें आतां कितें करया. खूब जाणां म्हाका रिक्वेस्ट करता की तूं कोंकणीन कर. आनी हांव हिंदी आनी कोंकणी दोनी मिक्स उलयतालें भाजी. आमी इतले ब्लॉगरांक पळयलां एकूच लँग्वेज यूज करून उलयतात. हांव हांगा 2 लँग्वेज यूज करता. सो अशें जाल्यार खूब कन्फ्युजींग आनी पळोवपाकूय बरें दिसना. मागीर शिवाक विचारलें कितें करया आतां, कोंकणीन करया, व्यूज मेळटले म्हाका कोंकणीन. तो म्हटलें स्टार्ट करून पळोवया कोंकणीन कशें कितें जाता तें. सो मागीर हांवें कोंकणीन व्लॉगिंग करपाक स्टार्ट केलें. ओके, सो जेन्ना हांवें कोंकणीन व्लॉगिंग करपाक स्टार्ट केलें पळय, तुमकां सांगता खंय देवा पाव म्हणटा, बरे व्यूज येवपाक लागला. ओके, सो तुमचो सपोर्टा लागून आयज हांगा पर्यंत पावलां हांव. ओके, जेन्ना हांवें कोंकणीन व्हिडिओ करपाक स्टार्ट केलें पळय, आयज खरेंच म्हाका 4,000, 5,000 केन्ना 10,000 व्यूज येता. सो कितें सांगू, तुमी म्हाका फोर्स केलें कोंकणीन व्लॉगिंग कर म्हणून. सो तुमकां लागून हें जाल्लेलें आसा. ओके, तो म्हणजे व्हिडिओज पळोवंक शकता. ओके, 4,000, 5,000, एक 10-15,000 अशे व्यूज येता. सो आतां पर्यंत हांव हॅप्पी आसा. सो इतले म्हाका व्यूज मेळटा पळय, आतां पर्यंत हांव खूब हॅप्पी आसा. म्हाका चड म्हाका आशा ना की म्हाका आनी व्यूज येवंक जायना. म्हाजे हांव व्हिडिओ घालत रावतलें. इफ तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी म्हाका लायक करा, सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात. ओके, हांव कोणाक फोर्स करना की म्हाजे व्हिडिओ म्हाज्या चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा म्हणून. ओके, तो सगळ्यांक व्हडलें थँक्स तुमकां तरी म्हणटा. आयज तुमकां लागून हांव हांगा सरलां. आनी एक व्हडलें थँक्स म्हणटा हांव शिवनाथाक आयज म्हाका बरें हेल्प केला. ओके, एक सपोर्ट आहा तो. ओके, तेजे सपोर्ट शिवाय हांवें कांयच ना. तुमकां सांगता, तो आयज आसा म्हणून हांव आसा, नाल्यार कांयच तेजे शिवाय कांयच ना. ओके, सो आयज हांव खंय भायर व्हिडिओ शूट करून वयता, तो म्हाका व्हरता. आयज ताका म्हाज्या तो एक उतराक हांव ताका म्हणटा, शिवनाथ आयज आमी हांगा या, आयज आमी थंय या. तो म्हणटा आयज सपोज काम ना जाल्यार आमी या म्हणटा. तो जेन्ना तुजे इव्हेंट बीन आसता पळय, तो म्हाका टायम दिता. थंय भायर वचून आमी बारीक शूट करता. आनी एकल्याक हांव थँक्स म्हणटा म्हाज्या आईचो खूब व्हडलो सपोर्ट आहा. ओके, आयज आमी दोगां मेळून काम करता. तुमकां खबर आहा न्ही, तिजो म्हाका सपोर्ट खूब आसा. जेन्ना हांव खंय भायर बी वयता शूट बीन करपाक, तुमकां खबर आहा घरा सगळें कामां करून वयची पडटा. सो मम्मी एटलिस्ट जेवण रेडी तरी करून दवरता म्हाका. ओके, घरची कामां ताका कांयच करपाक दिना. झाडू पुसपाचें सगळें हांव करता, फक्त कुकींग मात ती करता. सो इफ म्हाका खंय भायर वचूंक जाय खंय शूट करपाक, मम्मी हांगा सगळें रेडी करून दवरता. तो एक मम्मीचो म्हाका एक सपोर्ट आसा. सो मम्मीक हांव थँक्यू म्हणटा, तिजो सपोर्ट म्हाका आसा. ओके, सो आमी सगळे जाण मेळून काम करतात. अशें हें ना शिव आसूं आई आसूं, आमी सगळे मेळून काम करतात.
ओके. तो जालें आतां खूब इजी आसा, पयशे मेळटा ना म्हणना, इनकम आसा युट्यूबार, इनकम आसा. तितलो तुका त्रासूय घेवंक जाय. स्टार्टींग जे त्रास असता ते 1000 सबस्क्रायब केन्ना जाता, वॉच आवर 4000 वॉच आवर केन्ना कंप्लीट जाता, तो एक टेन्शन आसता. तो एकदा पार पडले मागीर तुजे $100 जावंक जाय, जाल्यार तुका मागीर पेमेंट स्टार्ट. तशें तुका व्ह्यूज येवंक जाय, तितले तुवें त्रास घेवंक जाय, जाल्यार लोक तुजे व्हिडियोज पळयता. इफ तूं सिंपल आनी अशें आहा की थोड्या लोकांचे अशें आहा, एक फालतूसो व्हिडिओ घातलो न्ही तेंचे व्हिडिओ व्हायरल जाता. पण म्हाज्या बाबतींत अशें जावंक ना. आमी इतले बरे बरे व्हिडिओ घालतले पळय, म्हाजे इतले व्हिडिओ रोखडे व्हायरल जावंक ना. म्हाका खूब टायम लागले. पण एक नशीब आसता, थोड्यांचे बिगिनर जाता, थोड्यांक बिगिनर सक्सेस मेळटा, थोड्यांक लेट मेळटा. पण म्हाका लेट मेळ्ळें आसा. कितें जावं, लेट मेळ्ळा आयज हांव हॅप्पी आसा. ओके. सो व्हिडिओ एडिटींग कर, व्हिडिओ शूट करपाक खूब इजी. कितें उलयलें जालें. आनी आमी जेन्ना व्हिडिओ व्लॉगिंग करता तेन्ना खुबशी मिस्टेकी येता व्हिडिओन. तेन्ना ताका एडिटींग करचें पडटा पळय, तेन्ना इतको टायम वयता आनी इतके तकली सणसणटा सांगू तुमकां. आनी हांव न्ही म्हाजे व्हिडिओज बीन हांव मोबायलार एडिट करता, लॅपटॉपार करना. कित्याक म्हाका मोबायलार न्ही सारको हात बसलेलो आसा आनी म्हाजे रोखडें जाता एडिटींग. ओके. सो व्लॉगिंग करपाक खूब इजी. जेन्ना एडिटींग करपाचें आसता पळय इतलो त्रास जाता सांगू तुमकां. ते बारीक 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 मिस्टेकी आसता, ते बारीक बारीक मिस्टेक काड, मागीर परत सगळे व्हिडिओ परत रिवॉच कर. ओके. मागीर ताका थंबनेल घालूंक जाय, ताका म्युजीक आसलें म्युजीक घालूंक जाय. सो आतां जेन्ना आमी म्युजीक बीन घालता पळय, पयलीं म्हाका खबर नासलें की हें कॉपीरायट म्हणजे कितें. आमकां न्ही खंयचेय सॉंग घालूं, आमी न्ही व्हिडिओ खंयचेय सॉंग घालूं शकना, पिक्चरचे सॉंगां बीन काडून आमी घालूं शकना. इफ ते घातले न्ही आमकां कॉपीरायट बीन येता. सो त्या व्हिडिओन सपोज त्या व्हिडिओन आमकां जे कितें अर्निंग मेळटा पळय ते सगळें अर्निंग न्ही ते जे हांवें सॉंग घातला पळय ते ओनराक मेळटा पयशे, आमकां कांय मेळना. सो आमी खंयचेय सॉंग घालूं शकना. सो पयलीं म्हाका कॉपीरायट म्हणजे कितें कांयच खबर नासलेलें. सो मागीर कळ्ळें आमकां. सो आमी जे सॉंग फ्री आसता पळय ते आमी सॉंग घालूं शकता, ताका कांय चार्जीस बीन आसता. इफ तुमकां सॉंग बीन घेवंक जाय बरें बरें तुमकां पे करचें पडटा, डॉलरांनी पे करचें पडटा. ते खूब एक्सपेन्सीव आसता, 10,000 15,000 अशें आसता अमके अमके म्युजिकाचे प्रायस. सो पयलीं म्हाका कांय खबर नासलेलें कॉपीरायट म्हणजे कितें तें. हांव घालतालें म्युजीक सगळें म्हाका कॉपीरायट जातालें. मागीर कळ्ळें म्हाका सो खंयचेय सॉंग आमी घालूं शकना. जे कितें इनकम मेळटलें पळय ते इफ हांवें एक व्हिडिओ घातले, ओके, काल हांवें सपोज सासवाचें एक व्हिडिओ घातला न्ही, तेतून हांवें एक बरें पिक्चराचें सॉंग घातलें सपोज, आनी तेका आसा कॉपीरायट. आनी ते व्हिडिओन जे कितें म्हाका व्ह्यूज मेळ्ळा पळय, कितले इनकम आहा पळय, ते इनकम सगळें तांकां वयता, जे सॉंग आहा पळय तांकां वयता. सो ते एक. सो आमकां बारीक 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 शिकचें पडटा. इतलें इजी ना तें युट्यूब म्हळ्यार. ताका मागीर एडिटींग कर, ताका मागीर व्हिडिओ सारकें चॅक करचें पडटा. मागीर थंबनेल बरें आसल्यार मात लोक व्हिडिओज पळयता. याद धर, तुजें थंबनेल मेन, थंबनेल तुजें एट्रॅक्शन आसता. थंबनेल बरें आसल्यार मात तुजे व्हिडिओज चूज करतात, अशें आहा तें. सो खूब अशें प्रॉब्लेमां येयला. ओके. त्या टायमार तुका कोण अशें हेल्प बीन करना, कळ्ळें न्ही. आमचें काम आमीच करून घेवंक जाय. सो कोणाचे फुडें अशें हात बीन तुमी पसरों नाकात. कोणाक सपोज युट्यूब चॅनल स्टार्ट करूंक जाय न्ही, युट्यूबारूच तुमकां सगळें आन्सर मेळटलें. सो कोणाकडेन अशें भीक मागपाची गरज ना. सो तें जालें. आतां पर्यंत तुमकां खबर आहा म्हाका पेमेंट येवपाक स्टार्ट जाला. आनी तुमकां हांवें पयलीं सांगलां, शिवनाथान म्हाका फोर्स करूना की युट्यूब स्टार्ट कर म्हणून. सो म्हाज्या मनान एक आसलेली की शिवनाथाक कितें तरी एक सपोर्ट जावं, कितें तरी हेल्प जावं, एक युट्यूबांतल्यान एक कितें तरी हेल्प जावं म्हणून हांवें त्या विचारान हांवें युट्यूब स्टार्ट केलें. सो एट प्रेझेंट शिवाच्या तकलेर एक व्हडलो लोन आसा, तें म्हणजे घराचें लोन आसा. ओके. आतां आमी म्हणूं शकना की हें घर आमचें म्हणून, कित्याक हे घराचे पेपर्स बँकेन आसा आनी लोन चालू आसा. जो पर्यंत लोन क्लियर जायना हें घर आमी आमचें म्हणूं शकना. जेन्ना हें लोन क्लियर जातलें पळय, जेन्ना पेपर आमकां हातीन मेळटले पळय, तेन्ना आमी हें म्हणटलीं हें घर आमचें म्हणून. ओके. सो हांवें चिंतलें की कितें तरी इनकम येतलें, एटलीस्ट घरा तरी खर्च करया आनी शिवाचें कितें इनकम आहा पळय तें मातशें सेवींग करया. म्हणजे एक होम लोन तो दितलो, होम लोन बीन, इफ घराचे बाबूचे स्कुलाचे फी बीन ते हांवें चिंतून हांवें एक स्टार्ट केल्लें. आसूं कितलें मेळटा तें मेळोनी. ओके. चड आशा करप ना, मेळटा इतलें हॅपी रावपाचें. आनी शिवाक की आतां युट्यूबांतल्यान येता न्ही, तूं थोडें घे, खर्च कर, तुका कितें जाय तें कर म्हटलें की शिवनाथ केन्नाच आलतू फालतू खर्च करना पयशे. सारके विचार करून तो खर्च करता. ओके. इतलो म्हाका ताचेर विश्वास आसा. तो शिव म्हणपालो ना, युट्यूबांतले कितें पयशे येता पळय हांव हात लावचें ना आनी तूंय हात लायनाका. तशेंच बँकेन आसूं न्ही, आतां ताणें FD केला, थोडे म्युच्युअल फंडान बीन ताणें घातला. ओके. सो फ्युचर आमी सेवींग करया. हांव आसा आतां हांव जोडटा तेंच पुरो चलता अशें चलया. तुजें युट्यूबांतलें कितें इनकम येता पळय तशेंच आमी दवरया फ्युचराक यूज. फ्युचर कोणें पळयलां, जशें कोरोना मदीं येयलें, फाल्यां आनी कोण येयात म्हणून सांगूं शकना न्ही. सो आतांच आमकां न्ही प्रिपेर करून दवरूंक जाय फुडें आनी कोणाची आमकां हेल्प नाका, कोणाक भीक मागपा नाका. सो आतांच आमकां न्ही सेवींग करून दवरूंक जाय. सो कोरोना टायमार न्ही आमी खूब कितें शिकल्या. सेवींग करून दवरा आतांच.
सांगता तुमकां फुडें आनी कितें येयात कांय सांगूंक शकना कळ्ळें न्ही. तो शिवपालो तुजे युट्यूबांतले कितें पयशे येता पळय तशेंच दवर आमी फुडें म्हणजे आमकां फुडें फ्युचराक कितें यूज जातलें. FD केला थोड्या म्युच्युअल फंडाक बी घातला आनी तितले थोडेच पयशे काडला हांवें. एक ते पयर हांवें ते घेतला पळय DJI ऑस्मो कॅमेरा ते स्टँड ते घेतला थोडे पयशे काडला आनी थोडे ऑर्फनेजाक हांवें 2 टायम दिला इतलेंच आनी कांय तितून भितर पयशे हात लावंक ना हांव शिवाताक म्हणटा शिवनाथ बँकेंतल्यान पयशे काडून दी न्ही म्हाका खर्च करपाक. सो हांव शिवाताक म्हणटा शिवनाथ म्हाका बँकेंतल्यान पयशे काडून दी न्ही म्हाका खर्च करपाक. नाका म्हाजे कडेन आसा ते तूं घे आनी खर्च कर खंय असो म्हणटा शिवनाथ. सो ते हात नाका म्हणटा तेजेय सारकें आसा. एकल्याचें सेवींग करप आनी दोग जाणां सपोज कमयता जाल्यार एकल्याचें सेवींग करूंक जाय आनी एकल्याचें खर्च करूंक जाय. आनी हांव अशें म्हणना म्हाका न्ही अशें आवडना चडू सेव करून दवर खर्च करप ना खावप ना पिवप ना तशें मात करनाकात. इफ तुमी 100 रुपया जोडटा 50 रुपया सेवींग करा 50 रुपया तुमी खर्च करा. ओके लायफ आजकाल शॉर्ट आसा लायफ तुमी एन्जॉय करात. ओके खायात पियात ओके आलतू फालतू पयशे वेस्ट करनाकात. ओके जाय त्यो वस्तू तुमी घेयात आनी थोडे फ्युचराक सेवींग करात. ओके हें आमी कोवीड टायमार शिकल्या पयलीं आमी खर्च करताले हांगा वच थंय वच हें हाड तें का शॉपिंग कर कपडे हाड ना आतां आमकां चिंतचें पडटा कपडे आसा तेच घालया ना मागीर हाडया. सो तेका लागून सो मेन थिंग सेवींग. सो सोशल मिडियान पांय धरप म्हणजे लोकांचे वायट कमेंट्री आसताच ते आमकां पयलींच फेस करूंक जाय. अशें न्ही की यूट्यूब स्टार्ट केलें लोकांचे कमेंट येले मातशें वायट दिसलें मागीर चॅनल बंद केलें ना. आमी पयलींच रेडी रावंक जाय. कोण ना कोण आसात अशें की नेगेटीव कमेंट करतात पण आमी रेडी रावंक जाय ते फेस करपाक. सो म्हाका बीन खूब जाणांनी नेगेटीव कमेंट केलेले. ओके तूं ते सगळें घेवंक वचप ना तांकां कमेंट करत रावनी तुमी काम करत रावंक जाय. ओके तुमकां लोकांचे वायट बरे कमेंट येतले बरे खूब येतले वायट एक थोडे येतले म्हाका तरी थोडेच येताले पयलीं चड ना. सो हांव इतलें लकी समजता की म्हाका आज पर्यंत इतलें कोण वायट अशें कोणें कमेंट करूं ना. हार्डली पयलीं करतालें आतां ना तेंचे कमेंटूच ना. तो पयलीं न्ही खूब करतालें स्टार्टींग मागीर आतां कोणाचे अशें कमेंट येना हार्डली एक दोन केन्नाय चुकोन पुनवेक अमावशेक म्हणटा तशें येता कमेंट पण ना पण तांकां हांव बरे भशेन रिप्लाय करता. रागार जावप ना रागार उलोवप ना तेमी आमचे रागार आसा तेमी आमकां वायट कमेंट करता म्हणून आमी तांकां रागार तांकां अशें एंग्रिली अशें रिप्लाय बी करप ना बरे भशेन तांकां रिप्लाय करूंक जाय. आतां पयर म्हाका कोणें कमेंट केलेलें न्ही तुमी काम धंदा खुश न्ही काय म्हणून ते काय बरे भशेन पयर कमेंट केला ताची कमेंट येना. हेंच म्हजें काम धंदो न्ही हेंच म्हजें काम धंदो हितून म्हाका कितें मेळटा युट्यूबार पयशे हेंच काम तुमी स्टार्ट करा. तुमकां दिसता तुमी घरा बेकार आहा तुमी स्टार्ट करा. तुमच्या मनान कितें आसा तुमकां कुकींग दाखोवंक जाय इफ तुमकां ट्रॅवल कितें दाखोवंक जाय इफ म्हाज्या भशेन लॉगिंग करूंक जाय जितून तुमकां आवड आहा पळय तेच तुमी करात. अशें न्ही की हांव सांगता म्हणून करता इफ हांव लॉगिंग करता म्हणून ना तुमी कम्फर्टेबल आसूंक जाय तितून. ओके खूब टॉपीक आसा तेच्या वयल्यान तुमी विडियोज करूं शकता. ओके कितें करा लायफान कितें करून दाखया लोक कितें म्हणटा लोक कितें उलयता ते घेवन वचनाकात. ओके बरे लोक आहा हांगासर तुजे विडियोज पळोवपाक लोक अशे आहा की जे लोकांक सपोर्ट करतात हेल्प करतात जशें. सो आमी आमचें काम करत रावपाचें. ओके देव आसा देव सगळें पळयता. ओके आनी हांव अशें म्हणटा की त्रास काडल्यार मात तूं वयर सरतलो. अशें न्ही की स्टार्टींग तुका जेन्ना युट्यूब स्टार्ट करतलें पळय तुका रोखडें तुजे सबस्क्रायबर वाडचे ना तशें म्हाजें जाल्लें. हांव चॅनल बंद करपाक गेल्लें तुमकां खरें सांगू हांव व्यूज सबस्क्रायबर वाडनाले म्हाजे चॅनल बंद करपाक गेल्लें. मम्मीन म्हाका फोर्स केलें की नाका बंद करनाका कंटिन्यू घालत राव जाल्यार हांव केन्नाच बंद करपाचें. आयज हांव तुमकां दिसपा नासलेलें सो मम्मीन म्हाका फोर्स केलें की तूं चॅनल बंद करनाका कित्याक सबस्क्रायबर वाडत ना आनी इतले बरे बरे विडियोज घालतलें हांव म्हणजे लोक पळयनाले विडियोज. सो मागीर मी घालत रावलें. सो आयज पळया तुमी 6300 म्हजे सबस्क्रायबर आसा. हांव म्हाजें तुमकां एग्जाम्पल दिता त्रास खूब काडला त्रास काडून आतां अशें वयर सरला. आतां आनी कितले वयर सरता खबर ना म्हाका म्हणजे आमी ट्राय करत रावंक जाय. ओके आमचे तर्फेन आमी विडियोज घालत रावंक जाय लोकांक बरे बरे मेसेज दिवंक जाय इतलेंच आनी कांय ना. ओके व्यूजा लागून नाका नाकाले विडियोज घालून व्यूज मेळपा लागून नाका नाकाले थंबनेल घालून असलें काम करनाकात. कळ्ळें लोक सारके जज करतात आनी लोकांक आमी फूल करूं शकना तांकां सारकें कळटा हय का न्ही. सो व्यूज चड मेळोंक जाय म्हणून असले बीन थंबनेल रॉंग घालतात आनी थोडे अशें पयलें हांवें थंबनेल आसता आनी भितर ते विडियो नासतात अशें खूब जाणांचे पयलें हांवें पण तांकां व्यूज भरपूर मेळटा. नाका म्हाकाय आयडिया आसा कशें व्यूज घेवपाचे पण ते रॉंग आयडिया म्हाका नाका जे कितें आहा तें तुमकां दाखयता हांव. ओके आनी जेन्ना हांव युट्यूब स्टार्ट केल्लें तेन्ना म्हाका बरें एक स्टँड बीन जाय आसलें स्टँड धरपाक किंवा ट्रायपॉड बीन. सो हांव तें घेवपाक न्ही मातशें फाटी फुडें करतालें कित्याक ट्रायपॉड चड एक्सपेन्सीव ना तें
हार्डली म्हाका दिसता 3-4 म्हाजे हें आहा पळय स्टँड आहा, ट्रायपॉड न्ही आहा, तो कॅमेरा हें आसता पळय धरपाचें, हांव व्लॉगिंग करता पळय ते ट्रायपॉड बीन खुबशे पिड्ड्यार जाले. म्हणजे अशेंच पयशे वेस्ट. एक 500 रुपयाचे 800 रुपयाचे म्हणजे 500 रुपयाचे ते ट्रायपॉड बी आसता पळय ते खूब लो क्वॉलिटीचे आसता, रोखडे मोडटा. तुमी घेता जाल्यार बरे क्वॉलिटीचे घेता. हांवें न्ही ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 3-5 हजार जरी खर्च केला आसतले. ऑर्डर करताले, यूज करताले, रोखडे मोडटाले. सो मातशे तरी खर्च आसात. यूट्यूब म्हणजे की एक खर्च आसात. ओके, अशें म्हणना की तुका बरे क्वॉलिटीचे एक्सपेन्सिव्ह स्टँड बीन घेयात, ट्रायपॉड घेयात ना, हेजे कमीचे मेळटा पण ते रोखडे मातशे पिड्डे येता. सो घेतले मातशे 300-400 रुपया एक्स्ट्रा गेले आता, पण बरे क्वॉलिटीचे हाडून तुमी न्ही यूज करात. सो सद्या म्हाजे आतां आहा तो एक यूज करता तो. पयर हांवें एक हाडला तो DJI Osmo तो एक, आनी आतां दवरला हांवें स्टँड तो एक 3 स्टँडां माडे आहा. सो व्लॉगर जावच्या पयलीं हांव कितें आसलेलें, काय नासलेलें, बेकार आसतालें हांव. ओके, घरचें काम हेंच म्हाजें काम आसलेलें. तेन्ना म्हाका कोण लोक केअर करनाले. हें हांव उलयतां आमच्या कॉलनी भितर. ओके, आमच्या कॉलनी भितर जे लोक अशे आसा बायलां जे जॉब करतात, बरे बरे पोस्टर आसात, बरे बरे जॉब करतात. आनी तुमकां खबर आहा न्ही, जेन्ना हांव भायर अशें वयतालें वॉकिंग बी करपाक, अशें सांजचें अशें वयतालें न्ही, आमच्या कॉलनीन कशें आसा खबर आहा, ते पळयता तूं कितें करता, तूं बरें पोस्टर कामाक आसा, तूं कितें बरें जॉब करता जाल्यार तुका ते उलयतात, तुका ते टायम दितात, तुका ते रिस्पेक्ट दितात. इफ हाऊसवायफ बीन आसता पळय कोण तुका केअर करना, अशें हांवें फेस केलां. मागीर पयलीं हांव अशें सांजचें अशें भायर बी वयतालें, अशें कोण अशें तशें उलयनालें. मागीर न्ही हांवें वचपाचेंच बंद केलें हांवें भायर. हेंचे तोंडां पळोवचे पेक्षा म्हटलें घरा बसलें बरें. जेन्ना हांवें व्लॉगिंग स्टार्ट केलें तेका लोकांक कळ्ळें आमच्या कॉलनीन की हांवें आतां यूट्यूब स्टार्ट केलां म्हणून. आतां लोक म्हाका रावन उलयतात, स्मायल दितात, हांसतात. सो कळ्ळें तुमकां न्ही, लोक जज करता मनीस कसो आसा, मनीस कितें करता, बरे जॉबार आसा, पोस्ट करता जाल्यार तुका लोक लागीं घेता, नाजाल्यार तुका कोण लागीं घेना. आतां म्हाका लोक सगळे लागीं घेतात. खबर तुका हें लोक आतां कळ्ळें न्ही, तूं आतां व्लॉगिंग करता. ओके, लोक पळयतात न्ही आतां व्हिडिओ. सो अशें खूब अशें हांवें फेस केलां. पण म्हाका हो एक स्टेज आहा पळय, म्हाका तो अजिबात आवडूंक ना. एक हाऊसवायफ म्हणून लोक केअर करना, तूं बरें काम करता, तूं जॉबार आसल्यार मात तुका केअर करता, अशें जाल्लेलें आहा. सद्दां आमच्या कॉलनीन अशें जाल्लेलें आहा. एक हांवें एक फेस केला प्रॉब्लम, कळ्ळें. आतां तरी तुका लोक उलयतात रावून, तुका रिस्पेक्ट दितात. ओके, सो ते एक म्हाका खूब वायट दिसलें. आसूं, टायम येता वयका न्ही, कितें तरी प्रूफ करून दाखोवंक जाय आमी. सो कितें जावं, एक हांवें एक फेस केलें. सो आतां म्हाका लोक अशें वळखतात, उलयता, हांसतात बीन भायर. पयलीं तें बी नासलेलें, कित्याक पयलीं हांव हाऊसवायफ आसलेलें न्ही, तेका लागून. कितें जावं, लायफान खूब फेस केलां, खूब प्रॉब्लेम फेस करूनय आयज म्हाका वयर सरलां हांव. आतां हें म्हाजें 6000 सबस्क्रायबर आहा, लोकांनी भीक मागून घेवंक ना हांवें. आयज तुमी म्हाजे व्हिडियोज पळयता, तुमकां आवडटा म्हणून तुमी जावन म्हाका सबस्क्रायब करा, तेका मजा आसा, हय का न्ही. अशें लोकांनी मागून सबस्क्रायबर घेवप तुमकां कांय मजा ना. ओके, तो आयज हांव हांगासर आसा हें फकत तुमकां लागून. आनी जेन्ना तुज्या लायफान अशे लोक जेन्ना वांगडा आसता न्ही, फॉर एक्झाम्पल शिवनाथा भशेन, आई भशेन अशे जेन्ना लोक तुज्या फाटल्यान आसता न्ही, तेन्ना कांयच तुका लायफान प्रॉब्लेम येवचे ना. बरें, ते म्हाज्या लायफान तितलें काम म्हाका त्रास जावंक ना. ओके, काम करत रावलें हांव, तर तुमचो मोग सपोर्ट तरी तो काम करत रावलें हांव, जालें एकदाचें. ओके, सो तुमचो खूब सपोर्ट आसा, तुमकां तर थँक्यू म्हणूंकूच जाय. आयज हांव हांगा आसा फक्त तुमकां लागून. आयज म्हाका लोक सगळे वळखता एक व्लॉगर म्हणून. खंय जावं भायर कोण म्हाका मेळटा, लोक सगळे मेळटा म्हाका उलोवन, म्हणजे इतलें बरें दिसता खबर आहा, एक सेलिब्रिटीचो फील येता तुका. कोण तुका अशें मेळोंक सोदता. आतां आमीच पळय एक्टर्स लोकांक मेळोंक सोदतात. ओके, फुडें पयलीं की तांकां तेजे कडेन वचून उलोवंक खंय दिसता. आयज म्हाजें सेम तशें जालां. आयज म्हाका कोणें पयलें न्ही लोक येता म्हाजे उलोवपाक. सो एक सेलिब्रिटीची फील जाता. सो हें जालां फकत तुमकां लागून. ओके, आनी हांव जे आमची लेडीज आहा पळय तांकां सांगता, इफ तुमकां घरा बसून अशें वाज येता जाल्यार तुमी यूट्यूब स्टार्ट करा. बरो आसा यूट्यूबार, तुमकां बरें तुमकां इनकम आसा. ओके, टेन्शन ना, त्रास घेवंक जाय, त्रास काडात, मेळटलें तुमकां फळ तरी मेळटलेंच. ओके, आनी इमानदारीन काम करात, फटींगपण करून करनाकात. इमानदारीन काम करात, टायम वचून न्ही, लेट जावं न्ही, पूण तुमकां आनी तेजें फळ मेळटलेंच. बेगिना तरी मेळटलें ना लेट मेळटलें, पण मेळटलें. पण आमी मात आमचें काम सारकें करूंक जाय. ओके, तो असो आसलो म्हाजो यूट्यूब जर्नी. सो आयज म्हाजो डॅडी आसल्यानी आयज हॅप्पी जावपाचो, खरेंच हॅप्पी जावपाचो. खरें डॅडीक आयज खूब मिस करता हांव. कितें जावं डॅडीचे आशिर्वाद आसा, ताका लागून आयज हांव हांगा आसा. ओके, आयज डॅडी आसल्यानी आयज खूब म्हणजे खूब हॅप्पी जावपाचो. कितें जावं तर तो इतलेंच म्हजें हें आसलें म्हाजें आयज यूट्यूब जर्नी. तो चिंतलें की चला तुमच्या मुखार आयज हांव शेअर करया म्हणून. तो खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्लेले ताका लागून. ओके, आयज बर्थडे आहा, ताका पयलीं आयज वीश करया.
तो आयज आसा बर्थडे परपेचुआ परेरा. ओके, परपेचुआ परेरा. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें, बरे भशेन हॅप्पीली राव. ओके, आनी बरे भशेन आयज डे आहा पळय तूं एन्जॉय कर. ओके, वन्स अगेन हॅपी बर्थडे. ओके, तो चला आयचो हो ब्लॉग हांव हांगा सेंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी अशेंच तुम्ही म्हाका न्ही सपोर्ट करत रावात. ओके, सपोर्टा शिवाय न्ही हांव कांयच न्ही, झिरो. ओके, हांव मरे पर्यंत न्ही हांव तुमचे उपकार केन्ना विसरचें ना. ओके, असोच तुमी म्हाका मोग दियात. ओके, खंय कितें चुकता या हांव कितें चुकता बीन जालें न्ही प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करात. आनी अशे लोक आसात म्हाका बरे भशेन कमेंट करतात. जेन्ना हांव ती रेसिपी बी करता न्ही म्हाका बरे भशेन लोक कमेंट करतात, अशें करा तशें करा. म्हाका बरें दिसता. हांव परफेक्ट ना, म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके, बरे भशेन कितें चुकता बी जाल्यार न्ही म्हाका माफ करा आनी तुमी म्हाका सजेस्ट करा कितें करप तें कितें ना तें. मेळया आमी नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.